प्रतिभेच्या साश्टीकाच्या कार्यावळीक तुमकां येवकार. सद्याक हो आयचो दीस आसा तो 2024चो निमाणो दीस आनी 2025 हे फुडें येवपाचें आसा. सो सगळ्याक उत्सुकता आसा की 2024 हे वर्स कशें गेलें. फक्त राजकीयच न्ही, सामाजीक दृश्ट्या कशें गेलें, एक गोंयकाराक ह्या वर्सा विशीं कितें दिसलें आनी हाजेर ह्या सगळ्याचेर चर्चा करपाक आमी पयल्यार ते आमचे सामाजीक हाजेर भाश्य करपी, राजकीय विशयाचेर भाश्य करपी प्रभाकर बाब तिल्ले सर येवकार तुका. सर 2024 हाजे कडेन एक गोंयकार म्हणून पळयता आसतना तुज्या मनाक कितें दिसता? कोडू हे आसात काय गोड? सुशांत, जेन्ना आमी 2025 कडेन वतात तेन्ना लोकां भितर चड पेसिमिझम अशें नाका की प्रत्येक कडेन आमी फक्त क्रिटिसायज करतात, नेगेटिव्हच उलयतात. सो सुरवात आमी करया कित्याक आज 31 डिसेंबर आमी सामकी उमरार आसात 2025च्या. सो एक पॉझिटिव्ह दृश्टीन सुरवात करया. 2024 हे वर्स गोंयाक पॉझिटिव्ह कितें दिसलां तें पळोवया पळय, मागीर नेगेटिव्ह पळोवया. एक म्हणल्यार 2024 शिक्षणा भितर बदल जालो. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आयली आनी फावंडेशन स्टेज साकून म्हणल्यार फावंडेशन स्टेज साकून विद्यापीठ पर्यंत बदल घडोवन हाडल्या. तातूंत भितर त्रुटी आसात पूण बदल घडोवन हाडल्या. सो हो एक बदल 2024चो. दुसरें म्हणल्यार आमची पळय पर्यटन पळय आसा तें कूस पडटिता. एक भंय आसा की आमी वी आर लुजींग क्वॉलिटी टुरिस्ट म्हणून. कित्याक जे तरेन आमचें आतां पर्यटनाचें एक्सपान्शन पळय जालां आनीक थोड्यो ज्यो आमी पळय आपणायतात पळय सिस्टम्स नाल्यार पॉलिसीज, कॅझिनो दर, बाकीची गॅम्बलिंग दर, कितें जालां की हे गोंय अशें उरली ना. म्हणजे लोक येतात तो गोंय पळोवपाक. आतां गोवन बिचीस म्हणटा आमी. गोवन बिचीसा वतकर हे गोंयची बिचीस अशें दिसना कित्याक सगळे बदल जाल्या. सो आतां कूस पडटीत म्हणल्यार कितें, आतां इंटरनेट टुरिजमाकय वाव मेळटा आनी खरी गोंय पळोवया म्हणून पॅकेजीस येतात, इन्व्हेस्टर्स येतात, गोंयचे युवक येतात खरी गोंय दाखोवपाक. सो तो एक बदल एक घडटा 2024 ताची प्रखरपणान दिसता. हो सुरवात हो बदल घडिल्लो. तिसरें इंडस्ट्री भितर स्टार्टअप्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी भितर हाची वाड जायत आसा. आमी जर तर गोवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी जर तर तांची ग्रुपाची जर तर सायट तर पळयली तर आमकां दिसता की स्टार्टअप्सा भितर वाड जायत आसा. गोंया भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो जाला, ताजे मागीर प्रॉब्लेम्सय जाल्यात. थोडे दृश्टीन जे एरिया भितर एक डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणल्यार कितें इंटरनेट कनेक्टिविटी ती आमी खूब फाटीं आसात. पूण बाकीचे दृश्टीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खूब जाला. रियल एस्टेट म्हणटा ती वाड जायत आसा. रियल एस्टेट इन्व्हेस्टर्स म्हणल्यार ते पिरगतात तरी पूण इन्व्हेस्टमेंटा भितर वाड जायत आसा. आनी एक गोश्ट कितें जाण तूं की लोक आतां पळय सांगता ते बाकीचे लोक वेगळे दृश्टीन पळयतले. मायग्रेशन ऑफ एज्युकेटेड यूथ म्हणल्यार तातूंत भितर वाड जायत आसा. 2024 भितर खूब वाड जाल्या आनी खूब वाड जातली. गोंयांतल्यान ना भायल्यान गोंया येवपाचें आसाच पूण गोंयांतल्यान भायर वचप. गोंयचो एज्युकेटेड यूथ पळय आसा. पयलीं आमी म्हणटाले कितें एकच कम्युनिटीचो लोक भायर वता म्हणून चड करून कॅथलीक कम्युनिटी म्हणटाले आनी तांकां आमी हिंसायताले पळय तूं गोंय सोडून वता गोंय सोडून वता. आतां कितें जालां, आतां टॅक्निकली एज्युकेशन जो पळय युवक पळय घेता तो शिक्षण घेतना विचार करता मागीर एज्युकेशन सोंपतकर फुडलीं शिक्षणां नोकरेक आनी कॅरियराक हांव गोंय सोडून भायर वतलो. म्हणल्यार आयदर बाकीची राज्यांनी वतलो नाल्यार गोंय सोडून बाकीच्या देशांनी वतलो. हे वाडत आसा ह्यो पॉझिटिव्ह सायन म्हणटा. एक म्हणटाली पयलीं आमची मानसिकता आशिल्ली गोंयांतूच रावपाचें, ती मानसिकता बदलता. सो हे हांव पॉझिटिव्ह सायन्स म्हणटा. ह्यो आनीक तुका एखादें कुस्कीक जाला आनीक गोंयकार म्हणून एक आमचे खाज्यार आनीक दोदोलार जे गोंयचे खातीर 2024 ठळक जर बातम्या आसतली ही आसतली. करेक्ट. सो पॉझिटिव्ह बदल हे घडटात पूण नेगेटिव्ह बदल पळय आसा तर ताचे मागीर वेट चड पडटा. ते वेट चड पडटा खूब.
एक म्हणल्यार ते सगळेच उलयतात पळय तो परतो रिपीट करता की गोंयची जमीन गोंयकारां हातांतल्यान सुट्टा वता आनी ती ऑलमोस्ट गेली अशी. पूण कितें आसता गोंयकारच विकता न्ही ती. आमी सरकाराक दोश दितात पूण सरकार एक काम कितें करता न्हू सरकार ही जमीन दुसऱ्या हाताक वचची म्हणून फॅसिलिटेट करता. कायद्याची अंमलबजावणी सारकी जायना आनीक जशी म्हळ्यार ती गुंतवणूक जाता जमनी भितर आनीक गोंयची जमीन गोंयकारांक मेळपाना अशें दिसता म्हणून हो एक नेगेटिव्ह पॉयंट आसा. आनी एक तातूंत भितर जमनीच्याच विशयाक लँड ग्रॅबिंग केसीस ह्यो पयलीं साकून चालू आशिल्ल्योच ना अशें न्ही पूण 2024 तो क्वांटम इतलो वाडलो. लँड ग्रॅबिंग वाडला मागीर झोनिंग चेंजीस कन्वर्शन म्हणजे हे खूबच वाडला हे भरमसाट वाडला. गेल्ली तर 18 म्हयने जर घेतले 18 म्हयन्या इतली वाडला की म्हणजे गोंयकाराच्या हातांक उरपाना दिसता. जमीन नोंद जाल्यार गोंय तुज्या हाताक उरना. दुसरे भ्रष्टाचार म्हणटा तो एक न्यू नॉर्मल जाला. म्हणजे भ्रष्टाचार म्हणल्यार वो आसपाचोच ना. नोकरी भितर भ्रष्टाचार आसा मागीर ऑक्युपन्सी दिवपाक भ्रष्टाचार प्रशासनाक भ्रष्टाचार आनीक म्हणल्यार भ्रष्टाचार नासतना गोंयकार फुडें पावल मारपाक शकना आनी सरकारूय फुडें पावल मारपाक ना भ्रष्टाचार केले शिवाय. बर्थ सर्टिफिकेट घेतला तुका ते पयशे दिले बघत म्हणल्यार 500 तुका जाल्यार पयशे बघा तो बर्थ सर्टिफिकेट. सो हे 2024 हे सामके लोकांची तकलेक भितर प्रिंट जाला की फुडें वचलो जाल्यार म्हाका फुडें वचपाक जाय जाल्यार आय हॅव टू बी करप्ट. आनी एक वृत्ती तयार जाल्या की पयशे दिवपाक आमकां काम फास्ट जाले पयशे लागीं जाता. हो आनी एक वेगळीच वृत्ती तयार जाल्ली आसा. सो आनी एक गोष्ट म्हणल्यार लॉ अँड ऑर्डरीची फकाण चल्ल्या. म्हणजे बारीक बारीक गोष्टी घेना सुलेमानाक बी केस तसली घेना पूण ती एक केस धरया पूण फकाण जाल्या लॉ अँड ऑर्डरीची. सो सेफ्टी इज द कॅज्युअलिटी टोटल सेफ्टी इज द कॅज्युअलिटी आनीक लोकांचे कॉन्फिडन्स लॉ एनफोर्समेंट मेशिनरी भितर ना की म्हाका जर कितें प्रॉब्लेम आसा आनी म्हजेर कितें तर अत्याचार जालो म्हजेर इनजस्टीस जालें हांव एक मेशिनरी म्हऱ्यान वतलो आनी ती म्हाका जस्टीस मेळटलें हे कॉन्फिडन्स लोकां भितर दिसना. सर तुका एकच हें जाता की फकत पुलिसांत तरी बाकीचे गव्हर्मेंट सर्वंट चलून पुलिसाचेच भितर फाटल्या जर वर्सभरा जवळपास 23 पुलीस आयदर फ्रॉम रायट फ्रॉम द पुलीस कॉन्स्टेबल टील IGP हे 21 जाण सस्पेंड जाल्यात. टील IGP एक DGP हांगा साकून वचचो पडलो एक केसीक लागून ताका एक PIक अरेस्ट केलो. करेक्ट ना अरेस्ट केला पण डेथ बिकॉज ऑल दिस इज टेम्पररी. ना थोड्यांक ट्रान्सफर केल्या हे केल्या पण तांकां परत रिइन्स्टेट केल्या. तशें म्हणटा हांव स्केल पळय म्हणटा हांव स्केल वाडल्या ती जर डिसमिस केल्या स्केल वाडल्या. एकल्याक आनी एक म्हणजे एक हो IAS ऑफिसर तो खंय पिवन मस्ती करता म्हणून ताका व्हिडिओ येतकीर ताका हें केलो कितें हांगा साकून धाडलो मागीर डिसमिसूय जालो तो. हय करेक्ट. सो ही जी वाडटा जे त्या विशीं काय म्हणून नो दॅट इज ओवरऑल म्हणजे कितें आमचें राजकारण समाजकारण ओवरऑल जे पळय चल्लां की लोकांचो विश्वास गेला. एक शिस्त आसतली एक डिसिप्लिन आसतलें एक कायद्याचें राज आसतलें हाचो विश्वास गेला. आनीक गोंयांत खटकता चड म्हणल्यार सांप्रदायिकता कॉम्युनलिझम गोंयांत वाडला. एक्चुअली गोंयकार म्हणल्यार कोण गोंयकार म्हणल्यार एक मनीस जो लिबरल मुक्त वातावरणांत ताका खेळपाक आवडटा. पूण आतां गोंयकार म्हणटा ते धर्माचे बंदखडीक वचून बसपाक सोदता. आतां पळय तूं आमी हांगेली फुलां घेवप ना हांगेली भाजी घेवप ना हांगेले कितें फ्रुट्स घेवप ना हांगा जागो दिवप ना आनी थोडे आनीक आमगेले रियल एस्टेट वाले ते म्हणटात की आमगेली बिल्डींग पळयतली तातूंत भितर आमी आमगे कम्युनिटी आमी फ्लॅट दिवपाक ना. नाशिल्ले आनी आमच्या देशा भितर 75 वर्सां हे पयली बारी हो रहा है. सर आनी एक वाडला की सोसायटी भितर लोक आतां आमकां अमके धर्माचे लोक नाकात
अशें ह्या इतली म्हणपाच्या लेवलाचेर पावला. आनी सोशल फॅब्रीक हाल्ला हो सोशल फॅब्रीक हाल्ला आनी आमी कितें करतात, आमी राजकारण्याक दोश दितात. राजकारण्याक दोश दिवपाचोच, कित्याक राजकारण हेच मार्गार चल्लां. आनीक जितलो सक्सेसफूल राजकारणी तितलो तो सामको फॅविकॉलाचो जोड बसना ओ टुटेगा न्हय विथ सांप्रदायिकता, विथ कॉम्युनलिझम अशें जालां. आनी पूण आतां गोंया भितर कितें जालां, गोंया भितर आतां प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स तर, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, एडवोकेट्स, युनिवर्सिटी टिचर्स, स्कूल टिचर्स, हे तुगेले ह्या बलगडी मधून भितर बसता. पयलीं हे आवाज उठयताले. सो समाज जो स्टार्ट चल्ला. अशें जर आसा जाल्यार साऊथ गोंयांत मेजॉरिटी वोटर्स हिंदू आपले 20तले 14 जाण सत्ताधारी पक्षा बरोबर, तरी आसतना बीजेपीचो कॅन्डिडेट पडटा कसो. ना, दॅट इज फायन. सी इलेक्शन्स म्हणजे पळय, हा वेंचणूक इज अ डिफरंट बॉल गेम. वेंचणूक म्हणजे कितें आसता, तुगेले 30 जाण कॅन्डिडेट्स असतात. सो हे एक कॅन्डिडेट दुसऱ्यान मत फोडटा. सो दॅट इज फायनली इक्वेशन ऑफ चड कोणाक पडटा म्हणटा ती. आमी कितें पळयतात की समाजा भितर आमचें टेम्परेचर कसो आसा. आमचो टेम्परेचर म्हणटा तो कॉम्युनल केन्नाय नाशिल्लो. आतां हो जोर आमकां आयला आनी हे आमी मोठे अभिमानान सांगता. पयलीं असल्यो गोश्टी चलताले पसून लिपून चलताल्यो, कुशीन अश्यो, ह्यो वायट गोश्ट्यो. आतां बोवाळ करप ना. आतां अभिमानान लोक सांगता, लोक मिटींग घेतात. सर हातूंत भितर आनी एक हे की अशें जेन्ना प्रोसिजर आसता फातर्पे सारके देव सांगता ना आमी हो डिसिजन घेनात, स्टँड क्लियर करता, म्हणजे डिस्क्रिमिनेशन आमी करचें ना. पॉयंट मुगेलो I will not call it, I will say this is not negative. हांव पॉझिटिव्ह अशें म्हणटा कित्याक जाणा न्हू, पयलीं हो इशू डिस्कशनाक येवपच म्हणल्यार आमची मानसिकता दाखयता. शांतादुर्गा देवस्थान कमिटी भितर असो इशू डिस्कशनाक आयलोच न्ही. आनी मागीर मॅनेजमेंटान डिसिजन घेतलें की आज जावपा ना. म्हाका दिसना की म्हजी भुरगेपणां साकून आतां बसून असले इशू खंयच्याय कमिटीच्या देवळाच्या आनी कितें डिस्कशनां आयिल्लेशे डिस्कशनां येवपच म्हणल्यार आमच्या मानसिकताक बदल जाल्ली. आनी आमकां दिसता की आमी तशें तर केलें, आमी आमची देशभक्ती दाखयतात. इट इज लिंक टू प्रेम फॉर शिवाजी. सो आमी सगळे शिवाजी भशेन आमी आतां देशाची राखण करतले. शिवाजी मुस्लीम आशिल्ले करेक्ट. पूण लोकांक हें कितें समजता, लोकांक हें समजना. लोक तो वेगळे भशेन प्रोजेक्ट करतले. आनीक 2024 राजकारण म्हणटे खाली वचत आशिल्लें. 2024 आनी 2023 चड खाली गेलें, सामकेंच खाली गेलें. की आतां राजकारणी म्हणल्यार फटींग. एक शब्दान सांगता म्हणल्यार चड उलोवपाक नाका, चड उपमा दिवपाक नाका. राजकारणी म्हळ्यार फटींग. आनी स्लोवली राज्य जर तर फटींग तर प्रजाय फटींग. गोंयकार म्हणटा तो गोंयकारां तो कसल्योय गाळी मार, फटींग म्हणटा गोंयकारां लागना. पूण आतां गोंयकार जावपा लागला. लोक फटींग म्हण आमकां फटींग जावची पडटा म्हणून हातूंत कितें सत्य आहा? इट इज बोथ सायड्स नो, इट इज बोथ सायड्स. सी लोक फटींग म्हणटकर राजकारणी फटींग जातात. ना म्हाका तथ्य आसा काय ना तथ्य आसा? ना दोनी सायडीन तथ्य आसा. फटींग पण लिपोवपाक लागून एक आनी लेवल. हाव कॅन यू से दॅट? आमी इलेक्ट करून कोण दितात? आतां धरया अशें उदाहरण धर. राजकारणी एक पार्टीचो, ताणी पार्टी डिफेक्शन केलें, लोक गाळी मारतात. पूण परतो ताकाच निवडून दिता. पर्याय नासता दुसरो राजकारणी सोडता. राजकारणी मोस्ट करप्ट, मोस्ट भ्रष्टाचारी. ही इज द मोस्ट सक्सेसफूल राजकारणी. सो ताका निवडून कोण दिता? आनी आमी कितें म्हणटात तांकां मायग्रंट्स निवडून दितात म्हणून. फट खबर, फट खबर. तांकां आमीच गोंयकारच निवडून दितात, न्हीच गोंयकारच. आमी म्हणटात तांकां अशिक्षीत लोक निवडून दिता म्हणून. लोक हांगा सुशिक्षीत ना, हे सुशिक्षीत लोकच ताका निवडून दितात. म्हणजे तुवें जर तर पणजे, तालगांव आनीक सातिनेस जर पळयले, ज्यो पळय व्हडले व्हडले सुशिक्षीत प्रोफेशनल ज्यो पळय रावपाचे पळय बिल्डिंग आनी कॉम्प्लेक्सीस पळयात, हे सगळे कॉम्प्लेक्सीस सोसायटी पळय आसा ताका पेंट पसून काडून ते आमदारा कडेन घेतात. हे सगळे सुशिक्षीत वर्ग, हे सगळे प्रोफेशनल वर्ग. मागीर म्हणटा सो दॅट गोज ऑन.
आनी एक गजाल म्हणजे सुशांत की जी खटकता आनी ताची वायट दिसता इज रस्त्याचेर जे आमगेले मर्ण जातात ते खूब वाडल्या 2023 2024 म्हाका दिसता दिसाक 2 दिसाक 2 एक मिनिमम आनी तुगेले एक्सिडेंट्स भयंकर जाल्यात अशें दिसता की आमी रस्त्यार वता तेन्ना आमी अशी गाडी घेवन वता तेन्ना अशें करता की आज आमी मर्डर करून येतलेच नाल्यार आमी आज शहीद जावन येतले आमी आज मर्डर करता शहीद जातले ते अर्थान सगळी रस्त्यार हें चलना तूं गाडी घेवन गेलो जाल्यार तुका दिसता गाडी बायक घेवन गेलो जाल्यार हांव आतां कोणाक मारपाक वतलोच कित्याक कोण रस्त्यार येता तो म्हजो दुस्मान आनी ना जाल्यार हांव शहीद जावन येतलो सो दिस इज व्हेरी बॅड आनी हाका लागून म्हणजे हे ट्रॅफिक शिक्षणाचो भाग हो ट्रॅफिक डिसिप्लिनाचो भाग हो फक्त पुलिसिंगाचो भाग न्ही इट स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रेनिंग फॉर ए लायसन्स इट स्टार्ट फ्रॉम दॅट स्टेज सर तुका एक म्हणजे हो म्हजोच प्रश्न सगळे गोंयकारांच्या मनातलो प्रश्न आसतलो हय कॅश फॉर जॉब जावं किंवा ते बँक स्कॅम जावं हे जावं तातूंत भितर भायलो एक्यूज म्हणून हय आनी तातूंत भितर आनीक तांचे म्हणजे आतां म्हणप सारकें काय मानसिकताच बिगडला ते जायना दिस इज ह्युमन एम्पावरमेंट म्हणटात ना ते सगळे ती तुमी ती बायलांची फकाणां मारप कित्याक बेसिकली आमी असो म्हणटा पळय अरे भायर हें करपाक लागल्यो अरे ती बायल मरे सिगार ओडटा अरे ती बायल मरे एक ड्रिंक घेता म्हळ्यार आमची मानसिकता बदलली ना की तुगेले बायलेच्या दादाची समता ही आमची मानसिकतेबद्दल आयली ना कळ्ळें कितें म्हणटा आमी फकत टॉलरेट करतात आतां बायलांक नोकरी केली जाल्यार ताजे फुडटाणी वचपाक जायना नो बायलो जे करपाक लागले म्हणल्यार कितें सी बायलो आतां राजकारणी जाली न्ही बायलांक आतां तुगेले लोकल सेल्फ गव्हर्निंग इन्स्टिट्यूशनाक म्युनिसिपालिटीक पंचायत राजाक जिल्हा पंचायत रिजर्वेशन आयलें न्ही ते खातीर हें जाता म्हणना पूण वॉट आय एम सेइंग इज एम्पावरमेंट चालू आसा पूण त्यो भ्रश्टाचार करतात ते पयशे घेतात नाल्यार ते लोकांक लुटतात म्हणून हो विमेन एम्पावरमेंट म्हणून म्हणल्यार हे सोबना आमकां दिस इज विमेन एम्पावरमेंटाची फकाण मार आनीक परत ते सगळे गोंयकारांच्या मनाक एक शंका ह्यो सगळ्यो ज्यो कॅश फॉर जॉब जावं ते सगळे जावं स्पेशली कॅश फॉर जॉब एकच वेळाचेर इतली त्यो कॅश फॉर जॉब जावं तो लँड ग्रॅबिंग जावं एकच वेळाचेर इतली प्रकरणां आनी खंयच्याच वर्साक म्हणल्यार आवाज जवळपास टेन्शन समज पत्रकार आनी खंयच्याय इतले कंट्रोल अशें दिसता की आमकां हे सगळे 2027 पर्यंत काबार करपाक जाय आमी एक प्लॅन केला प्रोग्राम केला आनी 2027 परती इलेक्शन जातात ताजे पयलीं जात तितले लुटया आनीक जात तितले आमी ह्यो जमनी सगल्यो कन्वर्ट करया नाल्यार झोन चेंज करया आनी आमी म्हणजे भरमसाट गिरेस्त जावया सो दॅट मुखार आनी पावर घेवपाक आमकां बरो सो आनी सी एक हाजेर ते दुसरें म्हळ्यार झोनींग चेंज पळय जातात नाल्यार लँड कन्वर्शन पळय जातात ते एक करप्शनच आनी कॅश फॉर जॉब्स ऑल्सो इज ए करप्शन निमागणे हे सगळें अनलेस देर इज सम पावर पॉलिटिकल पावर हाजी फाटल्यान हें जावपाक शकना आनी हो पॉलिटिकल पावरा कडेन पसून आमचो इन्व्हेस्टिगेशन पावना आमची आतां इन्व्हेस्टिगेशन ऑलमोस्ट सोंपिल्ल्या भशेन पळय एक सुलेमान आयलो कॅश फॉर जॉब मागीर सुलेमान सगळी निवली परत सरकार आमकां देवळा कडेन व्हरतलो आतां आपण देवळ बांदता म्हळ्यार आमचे हिंदूचे हे व्हड आसपाक जाय कितें हे हिंदूची आमी सारकें राखना म्हणून हे सगळें जाता सो आतां आमी देवळा कडेन व्हरून सोडटलो निमागणे कम्युनिटी मदीं आमचे भितर डिवायड करप आनीक लक्ष दुसरे कडेन घालप सर ह्याच हाजेर तुका हांव आतां एंडींग हे करपाक जाय हे आतां 2024 जालें हय 2025 आमी पावल घालता आसतना कितें हांव केन्नाय पेसिमिस्टीक न्ही ऑलवेज ऑप्टिमिस्टीक बिकॉज चेंज ही म्हणटा ती घडटाच
आणि एवरी डिसेंट हॅज एन एसेंट आणि एवरी रायज हॅज ए फॉल. सो आता ते 2025 जातले काय 2026 जातले. आय एम नॉट टॉकिंग इलेक्शन, आय एम टॉकिंग मानसिकता बदल घेवया. ते मरे जो पळय समाजा भितर जो शिकिल्लो समाज पळय आसा, भाग पळय आसा, पार्ट पळय आसा, जो प्रोफेशनल समाज आहा, जो बुद्धिजीवी समाज आसा, जो विचार करपी समाज पळय आसा, तो समाज जर तर एसर्ट करना, युवक विद्यार्थी रस्त्यार येवपा जाय म्हणजे सी एसर्ट करपाच्यो मार्ग खूब आसतात. रस्त्यार येवप हो एक मार्ग, ताजेर बरोवप हो एक मार्ग, ताजेर लोक शिक्षण करप हो आनेक मार्ग. फक्त रस्त्यार येवन फक्त पताकाच दाखयले म्हण जायना, नाल्यार ते आमगेले सेफरस झेंडेच दाखयले म्हण जायना रस्त्यार. सो रस्त्यार लोक जागृती करप, लोक जागृती करपा मार्ग खूब आसा. आतां तुमी टेक्नॉलॉजी तुका मार्ग ओपन, घरा कडेन बसून तुज्यान लोक जागृती करपा जाता. आतां कोणाकय चोरपा जाय जाल्यार दुकान फोडपाची गरज ना, तुज्यान खंय बसून, तुज्या लंडना बसून चोरी मडगांव करपा जाता. बिकॉज टेक्नॉलॉजी हॅज गिवन यू दॅट कायंड ऑफ ए. सो लोक शिक्षणाचे मार्ग खूब आसात. पूण जो पर्यंत समाजा भितर हो घटक पळय आसा तो स्पार्क म्हळ्यार तो जिवंत जायना. आमी न्हिदल्यात, इन्क्लुडींग द मिडिया. आमी फक्त कितें म्हणटा हें सगळें राजकारण्यांनी करपाचें. आमी कितें म्हणटा आतां बीजेपी रूल करता मरे, पूण ओपोजिशन कोण? काँग्रेस आनी बाकीच्यो पार्ट्यो, तांणी करपाचें हें काम. एक्चुअली हें काम लोकांचें, लोकांचें म्हळ्यार बुद्धिजीवी लोकांचें, विचार करपी लोकांचें. सो जो पर्यंत हो समाज एसर्ट करना आनी लोक शिक्षण करना आनी बदल जावपाक जाय म्हणून ठामपणान सांगना, तो पर्यंत 2025 बदल जावपाक म्हणल्यार हांव तितलो होपफूल ना. पूण बदल हो जातलोच. सो ह्या जाग्यार आमी चर्चा थांबयतात. सर, एक तुजो बरो दिसलो की तुजे कडेन हांव सदांच पळयता आसतना तुजे कडेन तूं पॅसिमिस्ट व्यू केन्नाच दवरना आनी कितें जातलें इवन सामकें वर्स्ट जाल्यार तातूंतल्यान बरें कितें जावपाक शकता अशें म्हणपी. सो म्हाका दिसता की 2025 जे आमच्या फाल्यां येता ते म्हाका दिसता की प्रत्येकाक सर आनीक एक आसता की लोकांक कोणाकच कितलो मेळटा फोटी कसो म्हणून आसूं आपल्या हातान कितें वायट जावचें अशें मनांतल्यान कोणाक दिसचें ना. सो होच एक पॉझिटिव्ह लोकांक डिस्प्ले अशें दिवया की निमाणे कडेन गोंय आमचें येदेशें बारकेलें तें सांबाळून दवरलें आनी वायट जालें जाल्यार बसून आमी कितें करतले? आमी देवास्पण चड करता, देवाक देणगी चड दिता की म्हाका मातशें सांबाळ म्हणून. तरी आसतना तातूंत भितर एक मनांतल्यान आसता की जावचें न्ही म्हणून. सो हे गोंयकारपण जे जाचेर आमी विश्वास दवरया. आनीक फुडें 2024 तूं म्हणटा तें सामकेंच वायट जालें असल्यातलें गरज न्ही, पूण सोंपता तें मातशें हें चड दिसपाक लागलें. पूण 2025 ही चित्र बदलतलें इतलें आस दवरया. आनीक मेन म्हणटा तें सर आशेचेरच फुडलें सदांच आसता. सो ह्या जाग्यार आमी चर्चा थांबयतात. सर, तूं आयलो, देव बरें करूं. आनीक आमचे सगळे पळयतात तांकां देव बरें करूं. सगळ्याक हॅपी न्यू इयर. आनीक तुमच्या फुडल्या वर्स सदांच आनीक बरें वचूं इतलें मागतात आनी आमी चर्चा थांबयतात. सुशांत, तुका हॅपी न्यू इयर. थँक्यू सर.